महाराजांचा विजय असो, चिमण शेठ महाराजांचा विजय असो, श्रुतिका श्याम शेट्टीचा विजय असो, श्रुतिका श्याम शेट्टीचा विजय असो, श्रुतिका श्याम शेट्टीचा विजय असो. आज आम्ही आमचे चिन्ह घेऊन सगळीकडे आम्ही भोवली आसा आनी सगळीकडे आम्ही प्रचार केल्ली आसा. सकाळी म्हटल्यार आमी केरये, हरमल, तेरेखोल कंप्लीट केल्ले आसा आनी आतां सांजचे म्हटल्यार आमी कोरगांव आमच्या भायट वाडा गांवकार वाड्यात थंय पावल्ली आसा आनी पालया आसा. सगळीकडे आमी तसो नियम घेवन सगळ्यांनी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी आमी सुरवात केल्या. डोर टू डोर वचून आमी आमचे चिन्ह सगळ्यांक प्रदान केल्ले आसा. हेतून कांय डावट ना आनी सगळ्यां कडल्यान आमकां बरें प्रोत्साहन मेळ्ळेलें आसा. सगळ्या कडेन आमकां बरो सपोर्ट आसा. सगळे कडेन गेल्ले कडेन आमकां सगळ्यांनी बरें प्रोत्साहन दिवन आमकां सांगलेलें आसा की विजय हो तुमचोच आसा, आमी तुमचे सपोर्टीव आसा म्हणून सगळीं. नमस्कार. आज संपूर्ण हरमल मतदारसंघात श्रुतिका श्याम शेट्टी जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेटचा तो प्रचार करपाक आमी भोवलेले आसा आनी आज आता 6 जाल्लेली आसा आणि 6 वाजता आम्ही आमच्या गांवकर वाडा हो आमच्या शेट्टी बंधूंचो वाडो त्या वाड्याचेर आम्ही चिमण शेठ राजा आणि महाराजा त्यांच्या भक्तांचो त्यांच्या भाविकांचो हो वाडो आसा आणि शाळेश्वर रघुवंश शेठ आणि इतर परिवार देवतांच्या कृपेन आम्ही आज हो फुल मतदारसंघ एका दिवसा भितर माझ्या सगळ्या टिमीन केलेले आसा. टीम आमची जे आसा कार्यकर्ते आसा हे कार्यकर्ते प्रत्येक गावात प्रत्येक बुथाचेर प्रत्येक वाड्यार आणि एका कॉर्नराचेर सगळ्यांक जाण आमी आमचो वचनपुर्ती नामा हो आसा हो सगळ्यांक दिल्लेलो आसा आणि सगळ्या मतदारांक परत एकदा विनंती करता की श्रुतिका श्याम शेट्टी हिका जे चिन्ह आसा हे कबड आसा, आलमार आसा, त्या आलमारीचेर तुम्ही भरपूर मतदान करून तिका बहुमताने निवडून हाडपाची हे तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. पुन्हा एकदा सगळ्यांक सांगता की श्रुतिका श्याम शेट्टी हेचे जे चिन्ह आसा हे कबड आसा आणि कबडाचेर तुम्ही शिक्को मारून श्रुतिका श्याम शेट्टी बहुमतान निवडून हाडात. श्रुतिका श्याम शेट्टीचा विजय असो, श्रुतिका श्याम शेट्टीचा विजय असो, श्रुतिका श्याम शेट्टीचा विजय असो. धन्यवाद.